पोसले तुवें मेल्यांची मुसंबी करून येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोली पवित्र सभेन भक्ताचो एकतार पातकाचें मोगसणें कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमच्या बाबा सगळींच्या अर्चना पवित्र आमच्या रायज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दसपतो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिताव तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां तारणेक पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे करपेन बरले सरेस्पो तुजे ताय आसा उसऱ्या मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य येसू. भाग्यवत मरे देवाची माई आपापियां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे करपेन बरले सरेस्पो तुजे ताय आसा उसऱ्या मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य येसू. भाग्यवत मरे देवाची माई आपापियां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे करपेन बरले सरेस्पो तुजे ताय आसा उसऱ्या मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य येसू. भाग्यवत मरे देवाची माई आपापियां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. नियाळे आमी सामणेचे 5 मिस्तेर अडकाचे पयलो मिस्तेर स्वामी जेजू क्रिस्त आपलेच पदवेन तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो. आमच्या बाबा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दसपतो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिताव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणेक पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे करपेन बरले सरेस्पो तुजे ताय आसा उसऱ्या मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य येसू. भाग्यवत मरे देवाची माई आपापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे करपेन बरले सरेस्पो तुजे ताय आसा उसऱ्या मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य येसू. भाग्यवत मरे देवाची माई आपापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे करपेन बरले सरेस्पो तुजे ताय आसा उसऱ्या मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य येसू. भाग्यवत मरे देवाची माई आपापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे करपेन बरले सरेस्पो तुजे ताय आसा उसऱ्या मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य येसू. भाग्यवत मरे देवाची माई आपापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे करपेन बरले सरेस्पो तुजे ताय आसा उसऱ्या मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य येसू. भाग्यवत मरे देवाची माई आपापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे करपेन बरले सरेस्पो तुजे ताय आसा उसऱ्या मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य येसू. भाग्यवत मरे देवाची माई आपापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे करपेन बरले सरेस्पो तुजे ताय आसा उसऱ्या मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य येसू. भाग्यवत मरे देवाची माई आपापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे करपेन बरले सरेस्पो तुजे ताय आसा उसऱ्या मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य येसू. भाग्यवत मरे देवाची माई आपापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे करपेन बरले सरेस्पो तुजे ताय आसा उसऱ्या मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य येसू. भाग्यवत मरे देवाची माई आपापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे करपेन बरले सरेस्पो तुजे ताय आसा उसऱ्या मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य येसू. भाग्यवत मरे देवाची माई आपापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. मम जेजू बगोस आमकां आनी आमकां कोणाच्या उद्यांतली लोकडकार सगळ्या वर उदीक करून चड गरजल्या. दुसरो मिस्तेर स्वामी जेजू क्रिस्त जिवन जातो 40 दिसांनी परजडीत सर्गात चडलो. आमची बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे गुरपेन बरले सरेस्पो तुजे ताय आसा उसऱ्या मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य येसू. भगवान मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बरले सरेस्पो तुजे ताय आसा उसऱ्या मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य येसू.
भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर माती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Gulpen Bulale, Surves Pocha Tensa, Ostrai Modei tu Sodo, Ani Sodo tu Sopu Jesu. भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर माती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Gulpen Bulale, Surves Pocha Tensa, Ostrai Modei tu Sodo, Ani Sodo tu Sopu Jesu. भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर माती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Gulpen Bulale, Surves Pocha Tensa, Ostrai Modei tu Sodo, Ani Sodo tu Sopu Jesu. भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर माती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Gulpen Bulale, Surves Pocha Tensa, Ostrai Modei tu Sodo, Ani Sodo tu Sopu Jesu. भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर माती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Gulpen Bulale, Surves Pocha Tensa, Ostrai Modei tu Sodo, Ani Sodo tu Sopu Jesu. भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर माती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Gulpen Bulale, Surves Pocha Tensa, Ostrai Modei tu Sodo, Ani Sodo tu Sopu Jesu. भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर माती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Gulpen Bulale, Surves Pocha Tensa, Ostrai Modei tu Sodo, Ani Sodo tu Sopu Jesu. भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर माती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Gulpen Bulale, Surves Pocha Tensa, Ostrai Modei tu Sodo, Ani Sodo tu Sopu Jesu. भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर माती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा Bapa, Putra, आणि पवित्र आत्म्या. आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. अमे जेजू शंकर चर्चातली कामकाणाच्या उज्यांतली लोकर सगळ्याक वरुदी करून चड गरज आशिल्ल्या. तिसरो मिस्तेर स्वामी जेजू ख्रिस्त स्वर्गार वेतोच पटयलो देस बी सदांच सनाकले स्वातेर जय आसल्या अंकवार मरी आनी आपस. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एकराय जायज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताणेक पडूं दिवं नाका, पण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन भरले सरेस पोचे टायसा, उसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सरेस पोचे टायसा, उसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सरेस पोचे टायसा, उसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सरेस पोचे टायसा, उसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सरेस पोचे टायसा, उसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सरेस पोचे टायसा, उसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सरेस पोचे टायसा, उसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सरेस पोचे टायसा, उसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सरेस पोचे टायसा, उसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सरेस पोचे टायसा,
दुसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माये आम्हा पापियांची विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक आधी आता आणि सदा सदा काल आमेन. ओमे जेजू बोगोस आमकां न्यार आमकां कोणाच्या अवज्यांतली लोकांका अदीक करून चड गरज आसल्या. चवथा मिस्टर सोम्या जेजूच्या मरणा उपरांत 6 वर्सांनी अंकवार मारे कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार गेली. आमची बाप्पा स्वर्गीच्या स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इकराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायडीन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरले सर्वेस पोचा तेसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेजू. मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सर्वेस पोचा तेसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेजू. भगवान मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सर्वेस पोचा तेसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेजू. भगवान मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सर्वेस पोचा तेसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेजू. भगवान मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सर्वेस पोचा तेसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेजू. भगवान मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सर्वेस पोचा तेसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेजू. भगवान मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सर्वेस पोचा तेसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेजू. भगवान मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सर्वेस पोचा तेसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेजू. भगवान मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सर्वेस पोचा तेसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेजू. भगवान मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सर्वेस पोचा तेसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेजू. भगवान मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओमे जेजू बोगोस आमकां न्यार आमकां कोणाच्या उज्यांतली लोकांका सगळ्या अदीक करून चड गरज आसल्या. 5वो मिस्टर पवित्र तुवें आंकवार मायेच्या मस्तकात मुकुट घालो आनी केली तिका स्वर्गार आनी संवसाराची राणी. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जा. तुजें रायज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इकरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताने पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. मान बरे कृपेन बरले सरेस पोवची टायसा दुसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बरले सरेस पोवची टायसा दुसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बरले सरेस पोवची टायसा दुसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सरेस पोवची टायसा दुसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सरेस पोवचे टायसा
दुसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज्य येशू भाग्यवत मरिये देवाची माय आम्हा पिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सरेस पौचे टायसा दुसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज्य येशू भाग्यवत मरिये देवाची माय आम्हा पिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सरेस पौचे टायसा दुसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज्य येशू भाग्यवत मरिये देवाची माय आम्हा पिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सरेस पौचे टायसा दुसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज्य येशू भाग्यवत मरिये देवाची माय आम्हा पिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सरेस पौचे टायसा दुसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज्य येशू भाग्यवत मरिये देवाची माय आम्हा पिया खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सरेस पौचे टायसा दुसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज्य येशू भाग्यवत मरिये देवाची माय आम्हा पिया खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक आधी आता आनी सदां सदां काल आमेन. ओमे जेजू सामका आणि आराम काम कोणाच्या उद्यांतली लोकर सगळ्यावर उदीक करून चड गरज आसल्या नमान राणी तुझे माय तुझके आमचे जिवीत अमृत आणि बरबसो आम्ही पडेशी विशी बालिकात कौलो माता या दुखाच्या कणास्कार सोदून रुदन करून माई तुका प्रार्थाव आमचे दोळ्याशेला तिणी तुझी काकुतीची नदर आमचेर घाल तू कोनवाली आणि मोगाल दुडो पाकवाद मरी ह्या पटेचो प्रांचो पुजेसो आमकां दाखोय. भाग्यवत देवाचे माये आमच्या खातीर माग जेजून बसला ते आमकां फाव जावच्या. एक आमच्या बाबा नवले पाच साहेबाच्या इंतार सांप आसात आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझ्या नांव पवित्र जावं तुझ्या रायज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपतो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षिताव तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताणेत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन भरले सरेस पौचे टायसा उसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज्य येशू भाग्यवत मरिये देवाचे माय आम्हा पिया खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक आधी आता आनी सदां सदां काल. Novegi Rutsungaya Omnisora Kana Shekan Shetu Devoi Neva Sodita Gaya Novegi Rutsungaya Omnisora Kana Shekan Shetu Devoi Devang Sodita Gaya Podresora Chavana Gita Gayona Gora Oi Gadaka Devache Golgota Karon Tache Novengi Rutsun Gaya Podresora Akana Shekan Shetu Devoi Devang Sodita Gaya Novegi Rutsun Gaya Podresora Akana Shekan Shetu Devoi Devang Sodita Gaya Tache Moi Mechi Gobor Rashtramode Gazoya Somlia Borza Koloya Tachi Goti Krismida Novegi Rosungaya Podresora Akana Shekan Shetu Devoi Devang Sodita
परमेश्वराक वाकारा शेकांशे प्रितुमे वोय देवाक सोगिताक गाया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाल बाबा भयणीनो, आयज सावन सान फ्रांसीस शाबेराचे गोंयच्या सायबाचे नोवेन आमी सुरू करता. ही 9 दिसांची ओत्मीक यात्रा आमकां सान फ्रांसीस शाबेराची परब दोबाज्यान आनी संतोषभरीत काळजान सोंबोरोंबूंक आदाराची आनी स्फूर्ती दितोली जातेली म्हूण आमकां खात्री आसा. गेल्ल्या वर्साक कोविड-19 हे महामारेक लागून आमच्यांनी एकठांय येवन सांगाती हे नोवेन सोंबोरोंबूंक जावंक ना. पूण ह्या वर्सा देवान परतून हे आमकां भाग फावो केला देखून देवाक आमी पयलींच दिनवासतांव आनी सोगलीं नोवेनां आनी परब बरे भाशेन जावंक देवाचो आशिर्वाद मागता. आयच्या पयल्या नोवेनाचो विशय भागिवंत जुजेन देवाच्या उतरांतल्यान घेतलो काळजां उलपतलो अनुभव दिवंक आमचेशी राव. हो विशय नियाळतना जेजून इमावसाचे वाटेर देवाचे उतराचे मोडणे उदेशी दोगा शिसांची काळजां उलपायलीं. तशेंच देवाच्या उतराचे मोडणे उदेशी आमची काळजां उलपोंक आनी आमी थार घेनासतना बरी खबर परगटूंक आमचेशी राव म्हूण जेजू लागीं मागुया. सान फ्रांसीस शावेर आपल्याक मेळ्ळलो देवाच्या उतराचो काळजां उलपतलो अनुभव दुसऱ्यांक वाटूंक थको नासतना वावुरलो. हो नियाल फुडें व्हरूंक आयज आमी भागिवंत जुजेक आंकवार मारेच्या पोतीक घेतांव. हे वरोस सान जुजेक भेटयलोले जो जावन आसा आमकां एक भावार्थाचो जोळटो आनी पोरजोळीत नमुनो. ह्या वर्सा लोयोलाच्या भागिवंत इनासान भावार्थाक परतोणी केल्यार 500 वर्सां भरतात. ओगळे खुशालकायेचें कारण म्हणल्यार भागिवंत इनासा मोदें आनी भागिवंत फ्रांसीस शावेरा मोदें खोल इश्टागोतीचो आनी ओत्मिकायेचो संबंद आसा. आयज देवसा पिकेन आनी देवसा ग्रान नोवेनाची मांदावळ करतात. तर तांच्या दर एक गोराब्या खातीर मागुया. हे मिसाचे बेटेन संतोषाच्या उमाळ्यांनी वांटो घेवया आनी काळजां उलपतलो अनुभव घेवया. आयज भाग्यवंत आंद्रे लूक पॉल आनी ताचे सांगाती हे व्हिएतनामाचे रक्षाक्षी मार्तीर तांचो उगडास आमी करता आनी तांकांय मुखार घालून ह्या मिसांत आमी वांटो घेवया. सायबा तूं आमचे सवे राव. आनी हे भाशेन त्या शिसांनी आमंत्रण दिलें आनी जेजू तांच्या सवे रावूंक गेलो. तर आमी फावो त्या मनांत ह्या मिसांत वांटो घेवंक आमच्या पातकांचो उगडास करुया आनी पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आमची पातकां नपयत कर म्हूण आनी आमचे काळजां देवाच्या मोगान पेटोय म्हूण ह्या मिसांत आमी खोतखोतान मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच्या कुवार मारेक
सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumia kagut kur, sumia kagut kur, sumia kagut kur. Krista kagut kur, Krista kagut kur, Krista kagut kur. Sumia kagut kur, Sumia kagut kur, Sumia kagut kur. प्रार्थुया. देवा सोर मनशांच्या रोचणारा आनी सोडवणारा सोर मनशांची सोडवण तुका जाय. भाग्यवंत आंद्रे आनी ताचे सांगाती उर्बेन आनी मेहनतीन ओ क्रिस्ती लोकांक कालोखांतले स्वताच्या उजवाडाक तुवें आपोवन हाडले. तांचे विनोवतीन भावार्थांत थीर रावंक आनी ताणें परगट केल्लें शुभ वर्तमान आमकां दिता तो बरवासो बाळगून जिवंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. बाल्ताजार राजान आपल्या उंच कुळांच्या मनशांक एक जेवण दिलें. 1000 लोक जेवणाक आयलो आनी तांच्या सांगाता तो सोरो पियेलो. सोऱ्याच्या नादार बाल्ताजारान आपल्या सरदारांनी आपल्या पोतींनी आनी उपपोतींनी पियेवचे खातीर नाबुकदनेजारान ताच्या बापायन जेरुजालेच्या मंदिरांत सान लूट मारून हाडलोली ती भांगाराची आनी रुपयाची आयदनां हाडूंक लायली. जेरुजालेच्या देव मंदिराच्या पवित्र स्नानांतली लुटून हाडलोली भांगाराच्यो आयदनां घेवन राजा ताचे सरदार ताच्यो पोतींनी आनी उपपोतींनी सोरो पियेली. ती सोरो पियेली आनी आपल्या भांगाराच्या रुपयाच्या पितूळच्या लोखणाच्या लांकडांच्या आनी फातरांच्या देवाक तांणी वाखाणलो. अवचीत एक मनशाच्या हाताची बोटां दिश्टी पडली आनी नीट दिव्या स्थानान फाटल्यान राजमालाच्या घराच्या चुन्याचेर बरोवंक लागली आनी बरयतालो तो हात राजाक दिश्टी पडलो. राजा धवो फूल जालो आनी हुस्क्या बरीत चिंतन्यांनी बुडलो. ताच्या पेंगटाचे सांदे दील जाले आनी ताच्यो दिम्यो कडकडूंक लागल्यो. राजाच्या फुडल्यान दानियेलाक हाडलो. राजान दानियेलाक विचारलें, म्हज्या बापायन तो राजो आसलो तेन्ना जुदांतान जुदेव निराश्रिल्ल्या बरोबर दानियल म्हूण हाडलोलो तो तूं मू? बो पवित्र देवाचो आत्मो तुजे सोवे आसा म्हूण हांवें आयकलां आनी तुजी बूद आनी गिन्यान आनी अजापांची जाणवाय सगळ्यांक दिसून आयल्या म्हूण हांवें आयकलां. तुज्या सपनाचो अर्थ सांगूंक आनी प्रश्न सुटावे करूंक जाता म्हूण म्हाका सांगलां. देखून हें बरोवपा विशीं जाल्यार आनी ताचो अर्थ म्हाका सांगशी जाल्यार हांव तुका जांबळें आंगोस्त न्हेसयतलो आनी तुज्या गळ्याक एक भांगाराची सोरपळी घालतलो आनी राज्यांत तूं 3ऱ्या पांवड्यार आसतलोय. दानियेलान राजा मुखार उलोवन म्हणलें, तुजी देणी तुकाच दवर आनी तुजें इनाम दुसऱ्यांक दी. ती घेनासतना
हांव राजाक बरोवप वाचून दाखयतलों आनी ताचो ओर्तूय फोडून सांगतलों. सर्गीच्या दोनयांची तुवें परिक्षा केली. ताच्या मंदिरांची आयदनां तुवें तुजे मुखार काडलीं आनी त्या आयदनांनी तुजे सरदार तुज्यो पोतिनी आनी उपपोतिनी पियेल्यो. जांकां नदर ना आनी आयकूंक येयना आनी कांयच सजमोनाय त्या भांगाराच्या आनी रुप्याच्या, पितूळच्या आनी लोखणाच्या, लांकडांच्या आनी फातरांच्या देवाक तुवें वाखाणलोय. पूण जो तुजो प्राण आपणाच्या हातांत सांबाळटा आनी जाचे स्वाधीन तुज्यो वाटो आसात त्या देवाक तुवें महिमा दिवंक ना. हेच पासत ताणें हो हात धाडला आनी हेच हातांनी ही उतरां बरयल्यात. बरयलोलें आसा तें हें: मेने मेने तेकेल आनी पारासीन. ह्या उतरांचो अर्थ असो: मेने मुणगे देवान तुज्या राजाचे दीस मेजल्यात आनी ते शेवटाक पावयल्या. तेकले मुणगे तुका तागडेंत घालून जोखला आनी तुजे वजनांत उणाव आसा. पालसेन मुणगे तुजें राज दक्षिण करून मिद्यानी आनी पारसी लोकांक दिलां. देवाचें उतर हें. देवाचे पोरकार. जबाब: ताका महिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. जबाब: ताका महिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. सूर्या आनी चंद्रिमा सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका महिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. मळबाच्या नोकेत्रांनो सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका महिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. जबाब: ताका महिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. पावसा पावसा दोवा दोवा सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका महिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. वाऱ्या वाऱ्या पवना झाडां सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका महिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. जबाब: ताका महिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. उज्या उज्या दोगा दोगा सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका महिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. हिंवा हिंवा गोरमे गोरमे सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका महिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. जबाब: ताका महिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. उद्गार. Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, सोमी म्हणटा, मरो पर्यंत विस्वाशी राव आनी हांव तुका जिविताचो मुकुट दितलो. Sorvespora, soy Sorvespora, Sorvespo तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, पूण हें सगलें जावचे आदीं म्हज्या नांवा खातीर तुमच्या आंगार हात घालतले. तुमकां देवस्थानाचे आधीन करून बोणकोणीत घालून राजा आनी राजपालांच्या फुड्यांत व्हरून तुमकां दुमालो दितले. स्वताची गोय दिवंक हो तुमकां सोयेक जातलो. म्हणटोच कसलोच परतीपाल करचो तो आदींच फुडें तुमी चिंतचे न्हय म्हूण घोट मनान दवरात.
तर हांव तुमकां अशी जीब आनी जानवाय दितलो की ती आडावंक आनी तिचेर परतें उलोवंक तुमच्या सगल्या दुस्माना कडेन घडचें ना. तुमचो आवय बापूय, भाव भयण, सोयरी दायरी, इश्ट मित्र तुमकां धरून दितली आनी तुमचे भितरल्या कांय जाणांक जिवेशी मारतली आनी म्हज्या नांवा पासत सगळीं तुमचो द्वेस करतली. पूण तुमच्या माथ्याच्या एका केंसाचो लेगून नाश जावचो ना. तुमचे थिराये उदेशी तुमी तुमचें जिवीत सांबाळतल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. Magari tuka Krista. प्रितीच्यानो, आज भाग्योन सुजेन देवाच्या उतरांतल्यान घेतलेलो काळजां हुलपतलो अनुभव दिवंक आमचेशी राव हो आयच्या दिसाचो विशय. आनी तुमी सुरवातेचे उतरांनी आयकलां आसतलें, भाग्यवंत इनासाची खबर आमच्या कानार पडल्या. भाग्यवंत इनास, रॉयलाचो इनास, ताचे जिवितान ताजें मन बदल्लें. व्हडलीं व्हडलीं स्वप्नां तो चिंतालो. व्हडलो खालजीदार सैनीक, पूण जेन्ना गंभीर परिस्थितीन तो खाला पडलो, जखमी जालो, ताका एका हॉस्पिटलांत घातलो आनी वाचपाचो ताका एकदमूच शॉक आसलो. जायतीं पुस्तकां तो वाचतालो आनी जेन्ना हातीर पडलेलो आसतना ताणें ते माद्रींक सांगलें, म्हाका कितें वाचूंक काड, कित्याक म्हाका वेळ पिड्ड्यार करूंक बरें दिसना. आनी 2 पुस्तकां ह्या इनासाच्या हातांत घातलीं. एक पयलें पुस्तक द इमिटेशन ऑफ क्रायस्ट बाय थॉमस कॅम्पिस, हें पयलें पुस्तक, आनी दुसरो लायफ्स ऑफ सेंट्स. आनी दोनूय पुस्तकां हो वाचूंक लागलो, इनास वाचूंक लागलो आनी उपरांत नियाळ करूंक लागलो. तो म्हणूंक लागलो, जेन्ना हांव ही दुसरी पुस्तकां वाचतालो, पोजडी पुस्तकां, दुसरे स्टोरी बुक्स वाचतालो, म्हाका थोडीच खुशालकाय भोगताली आनी खुशालकाय रोखडीच नपयत जाताली. पूण जेन्ना हांव हें पुस्तक वाचता, देवाचें पुस्तक वाचता, वो भाग्यवंताचें जिवीत वाचता, तेन्ना म्हज्या काळजान इतली खुशालकाय, इतली शांती म्हाका भोगता आनी ती थरताली, लागून उरताली. तर म्हाका खरेंच दिसता की हें खरें जिवीत, भाग्यवंतांचें जिवीत खरें जिवीत आनी जेजूचो पाटलाव करप पडलें खरें जिवीत. आनी हे भाशेन ह्या बऱ्या जिविताक तो वेंग मारता आनी ताज्या काळजान हो जेजूचो मोग पेट्टा. आनी तोच ही सोसायटी ऑफ जेजस सुरू करता. आनी एक वाट पेटयल्यार आमी दुसरी वाट पेटोवंक जाता. आनी हेच भाशेन हो भावार्थाचो उजो भाग्यवंत इनासान घेतलेलो तो उजो आपल्या सांगात्यांक तो दिवंक सोदता. आनी एक ताचो लागशिल्लो इश्ट म्हणल्यार भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचें जिवीत आमी जाणां. व्हडलो प्रोफेसर, युनिवर्सिटी ऑफ पॅरीस शिकलोलो आनी नांव जोडूंक सोदतालो, संवसारांत नांव जोडूंक सोदतालो, नांव जोडूंक सोदतालो. तेन्ना परत भाग्यवंत इनास ताच्या कानान फुंकता हीं उतरां, सगळो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. सगळो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. गॉस्पल ऑफ सेंट मार्क चॅप्टर 8 वर्स 36. आनी हीं उतरां जशी परी आमी जाणा थेंबे पडत आसतात, एका जाग्यार खडप पासून आसले वयरसून थेंबे पडटा जाल्यार त्या खडपाक बुराक पडटा. आनी हेच भाशेन पयलीं जायत घडयेक भाग्यवंत फ्रांसीस ताचे कान तो बंद करतालो, पूण सवकास हीं उतरां आयकून नियाळ करून ताचें जिवीत बदल्लें आनी तोय बी हे संस्थेंत भरती करून ताचो सांगाती जालो. असली तांची इश्टागत, बरी इश्टागत न्हय वायट करपाचें, पूण देवाच्या राज्याक, देवाची खोशी करपाक ते दोगूय इश्ट जाले. आनी आमी पळयता कसली तांची इश्टागत. आनी जेन्ना एक मिशनर
भारतांत येवचो आसलो तो दुयेंत पडटा तेन्ना भाग्यवंत इनास फ्रांसीस शावेराक म्हणटा बाबा तूं वेतलोय एकूच दीस आसलो बोट वेस्ट तारू वचपाची आसली बोट वचपाची आसली आनी एक दिसा भितर हो भाग्यवंत फ्रांसीस तयार जाता पयसुल्ली यात्रा करूंक आनी हे भाशेन आमच्या भारतांत तो येता सगळोच आपलें गांव घर सोडून आवय बापायक सोडून आपलो देश सोडून हे भाशेन एक मिशनरी उजो ताच्या काळजांत पेटलो जेजूचो उजो घेवन तो आमच्या भारतांत येता आनी जरी तर ताची चीट तुमी वाचतले जाल्यार तो आपल्या सांगात्यांक जे पॅरिसान बी शिंकतात तांकां चीट बरोवन म्हणटा तुमी सगळीं तुमचें शिकप तुमचीं कामां थंयसरूच दवरात आनी हांगासर येयात कित्याक हांगासर जायतो लोक जेजूची वळख घेवंक सोदतात तुमी येयात आनी हे भाशेन मिसांवा खातीर भाग्यवंत फ्रांसिस्कान हुस्को दाखयलो आनी 10 वर्सां पासून आपलो जीव झरोवन जायत्या लोकांक भावार्थ दिवन आनी आमी म्हणूंक जाता त्याच भावार्थान आमकांय हो उजो मेळून आमी ह्या भावार्थान गोट जाल्या आयज आमी भाग्यवंत आंद्रे लूक पॉल आनी ताचे सांगाती तांचो ह्या मार्तिरींचो उगडास कोत्ता आनी तांचे वाचपान भाग्यवंत आंद्रे म्हणटा की आपूण म्हणटा जेलींत आसलो बोणकोणींत आसलो आनी थंयसर दुसरे मनीस आसले आनी ती बोणकोण म्हणटा एक इफेन कहें इट वॉज लायक अ लिवींग हेल कित्याक थंयसर लोक बोवाड मारतालो देवाचे आड वरयतालो गाडी मारतालो आनी इतलें पळोवन म्हाका दिसलें हेंच एक इफेन कशें पूण हाचें मन भाग्यवंत आंद्रेचें मन उंचलें मन आनी तो तांचें आयकतालो आनी देवाक वाखाणीत रावलो he was always praising in spite of all the trouble that he used to go through he was praising God जशे परेन दानियल आनी ताचे सांगाती जेन्ना तांकां उज्याच्या आगट्यान घातलेले आसल्या त्या देवाची तुस्त गायत रावले आनी आंच बड्यो येवन तांकां सोडले आनी एक केंस पासून तांकां उजो लागून जे परेन जेजून आयज भासावणी केल्या तुमचे केंसांक पासून कांयच जावचें ना इतलो मोग हांव तुमचो कोत्ता हांव तुमच्या सांगाता आसा आनी हे भाशेन जेन्ना आमी कसलेय गंभीर परिस्थितीन आसतना देवाक उलो मारता देवाची तुस्त आमी गायता तेन्ना देव आमच्या सांगाता आसता आयचें स्तोत्र कितलें सोबीत सुंदर आयज आमी म्हणटा पावस येता केन्ना आमी शिराप सोडटा बेश्टोच पावस येयलो काजारां पिड्यार जालीं हे भाशेन जायते आमी वायट उलयता आमच्या उतरां वरवीं पूण सगळीं रोचनां आज देवाक आपलो तालो उखलता म्हूण आयच्या सुर्या आनी चंद्री सर्वेस्पराक वाखाणटात ताका महिमा दिया मोलबाची नोखेत्रां सर्वेस्पराक वाखाणटा पावसा दोवा सर्वेस्पराक वाखाणटात वाऱ्या पवनां जोडप्या उज्या दोगा हे भाशेन जायत्यो वस्तू ह्या रोचणेंत आमी पळयता आनी ही रोचना देवानूच केल्ली ताचे वरवीं आमी आमचें मन देवाक उबारूंक जाय भाग्यवंत एलिझाबेथ म्हणटा एक माद्र भयण अशी बरयताले आतां सोंपल्या ती म्हणटा जरी तर आमी फुलां पळयता कितलीं सोबीत फुलां ती रंग बिरंगी फुलां ती पळयतच आमच्या काळजांक एकदमच खुशालकाय भोगता संतोश भोगता पूण आमची खुशालकाय त्या फुलांचेरूच दवरची न्हय जाणें ह्या फुलांक रोचला तांकां आमी मान बागोवंक जाय देवाक मान बागोवंक ताजी तुस करूंक जाय आनी हे भाशेन रोचणे वरवीं आमी देवा सरशी पावतले आयच्या पयल्या वाचपान आमी बाल्ताजार हो बाबिलोनाच्या राजाची खबर आयकला हो राजा नेबुकॅदनेझराचो पूत ताणें कितें केलें व्हडलें जेवण दिलें आपल्या पत्नीक उत्पत्नीक आनी सैनिकाक आनी बरेंच पियेल्या उपरांत ताणें म्हणलें जीं पात्रां वा जीं आयदनां जेरुजालेमच्या देव मंदिरांतलीं हाडलेलीं चोरून हाडलेलीं ताच्या बापायन तीं आमी हाडून ते कालसेंत त्या आयदनांनी आमी सोरोप येवया हांगासर एक काल्स आसा ही काल्स पवित्र केल्ली हे काल्सेंत वदाकांचो सोरो घालता ताचेर आशिर्वाद पडटोच पवित्र वत्म्या वरवीं तो सोरो
बदलून जेजूचें रगत जाता. जरी तर एक बरो फादराचो दोस्त, फादराचो इश्ट म्हणटा आयज म्हजी बर्थडे, फादर म्हाका एकूच पावट ही काल्स दी, आयज आमगे जेवण आसा, हितूंतल्यान हांव पिवंक सोदता आनी लोकांक दाखोवंक जाता हांव फादराचो कितलो इश्ट म्हणो, कितलो लागसल्लो इश्ट म्हणो, की फादरान ही काल्स दिवंक जाता. ना, इट्स समथींग सेक्रेट, होली. ग्लास आहा थंयसर, तितून उदक घालूंक जाता आनी सोडा घालूंक जाता, कितेंय घालूंक जाता, कोल्ड ड्रिंक घालूंक जाता. ती एका सुवातेर आमी दवरता. हाचो जागो पवित्र स्थान, पवित्र देव मंदिरांत आल्ताराचेर दवरता. तर हो राजा असल्यो पवित्र केलेल्यो काल्सी आयदनां घेवन सभे माजार सोरोप येता. येदो व्हडलो अपमान देवाक करता. एंड दीस इज अ सीन ऑफ सॅक्रिलेज. सॅक्रिलेज म्हणल्यार जे पवित्र केल्ली वस्तू आमी अपवित्र भासांनी वापरता. तूं आनी हांव पवित्र. आमचेरूय पवित्र आत्म्याचो मोर मारलेलो आसा. वी आर कॉन्सेक्रेटेड. थोड्यांच्या मास्काचेर होली स्पिरीट आहा. तिरावणे संस्कारा घेतलेलो आसतलो तुमी. आनी म्हजे भाच्याच्या बायलेन म्हज्या मास्काचेर खुरीस काडला. तर वी आर होली पीपल, चोजन बाय गॉड. आनी हेच खातीर आमी पवित्रूच जावंक जाय. कितले सोबीत आमचे आंज बडवे आसात. सैतान कोण नाय हांगासर. Even given an option between an angel and a devil, whom will you choose? Whom will you choose? Angels, no? They look so nice, so beautiful, lovely beings, white dress. But devils are very common. They are found everywhere. Whoever you was, devils are there. आनी आमचे भितर हे झूज आसता, बरें वायट आनी आमी झगडत आसता. आनी भाग्यवंत पावल म्हणटालो म्हाका कोण सुटावो करतलो, हू वील लिबरेट मी फ्रॉम दीस बीग स्ट्रगल, फ्रॉम दीस बीग फायट. आनी तो म्हणटा फकत जेजू क्रिस्त म्हाका सोडूंक दिता, तोच म्हाका आदार दितलो. तर आयज प्रितीच्यानो, जेन्ना आमी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचें हें नोवेन करता, ताचें सोपण आसलें, पूण जेन्ना जेजूक तो भेट्टा ताजे काळजान उजो पेट्टा आनी तो सगळ्या संवसाराक उजो दिवंक वावुरता. आनी जेन्ना भाग्यवंत इनास आपल्या पाद्री भावांक चिटी बरयतालो, शेवटाक तो ही उतरां म्हणटालो, वच आनी संवसाराक उज्यान पेटय, गो एंड सेट द वर्ल्ड ऑन फायर. ही उतरां भाग्यवंत इनासाची आपल्या इश्टांक तो बरयतालो, चिटींतल्यान बरयतालो. आनी हो उजो कसलो जायत, हो दुस्मानकायेचो न्हय, नाटकायेचो न्हय, पोजडपणाचो न्हय, ग्रेस्तकायेचो न्हय. हो उजो पवित्र आत्म्याचो. हो उजो जेजूच्या उतराचो, देवाच्या उतराचो. आनी जेन्ना हो उजो आमच्या काळजांनी पेट्टलो, आमी कोणाकूय फुडो करूंक तयार जातल्यो. जशे परी भाग्यवंत आंद्रे ते भोणकोणीन आसतना देवाक उलो मारतालो आनी आपलो जीव ताणें दिलो. आनी बरयलेलें आसा, 16वें ते 18वें शेंकड्यान सुमार 1,20,000 लोक मार्तीर जाले विएटनाम देशांत. आनी न्हयच फकत लौकीक लोक, पाद्री आसले, बिशपूय आसले. आनी हे भाशेन भावार्था खातीर देवान ह्या लोकांनी आपलो जीव दिलो. तर बालसाजारान कसल्यो चुकी केल्यो, एक म्हणलां हांवें सॅक्रिलेज. पवित्र वस्तू पवित्र जाग्यार आसूंक जाय आनी आमचोय जीव आमी सांबाळूंक जाय, पवित्रपणान आमी जिवंक जाय. दुसरें ताजें पातक म्हणल्यार आयडॉलेट्री, आयडल वर्शीप, मुर्ती पुजा. जायते भासांचे म्हणटा ताणें लोखणाच्यो, भांगाराच्यो, रुप्याच्यो सगल्यो मुर्ती पुजा ताणें केल्यो. जायते फावटी प्रोटेस्टंट भाव भयणी आमकां म्हणटा तुमी मुर्ती पुजा करता, तुमी सायबिणीक मान दिता, तुमी सांता भक्तांक मान दिता. आनी हांवें आमचे कोण एक इश्ट आहा ताणें सगल्यो इमाज्यो काडून उडयल्यो, फकत एक खुरीस दवरलेलो आसा. हें सारकें वो ना? जायते फावटी विचारता
घुसपागोंडाराक पडटा कित्याक पयली आज्ञा म्हणलेली आसा तुमच्या मुखार एकूच देव आनी दुसऱ्या देवांक तुमी बोसचे न्हय. तर मुर्ती पुजा म्हणल्यार जरी तर एक स्टॅच्यू आसा हांव मानता खरेंच देव थंयसर आसा ताका हांव बोसता, दॅट इज आयडोलेट्री. जरी तर हांव ताका फकत मान दिताय, वेनरेशन एंड वर्शीप हाचेर वंतर आसा, वेनरेट कोत्ताय. जशें परी आमच्या लागीं आमी फोटो काडून दवरता आमच्या घरच्यांचो इश्टांतलो, ताचे समें मोग दाखय, इट नॉट वर्शीप. आनी हे भाशेन आमी ह्या सांता मोगतांक मुखार घालून आमचो मोग तांचे सवय दाखयतात आनी ती जैतिवंत जाल्ली आमची इगोज माता पोजा आमकां उलो मारता. आमचेय पयन काबार जाल्या प्राण देव आमकां थंय त्या देसांत व्हरतलो. आनी शेकी बेलसादाराचें पातक ब्लॅस्फमी, वायट उलोवप, देवाचेर आड उलोवप, आनी हे उतरां वरवीं आमी पातक कोत्ता. जायते पावटी म्हणे ओ गॉड, ओ माय गॉड, मन लायना आसतना ही उतरां चालती. ओ जिजस, मान रेस्पेक्ट दिना. जरी तर क्विनी इज देर, इज वॉचिंग. सो एडवान्स शी सोडायचा क्विनी एना विल वॉच. उतर म्हणटात, नांव काडटात, युअर आयज बिकम sharp, wide open, because I called your name. Same way, if you call out the name of Jesus, if you call out the name of God, God becomes very present there, alive. And if you just say and you do something else, it's a big offense. And हे भाशेन माणसुगेन ल्हान ल्हान उतरांनी आमी देवाक मान दिवप. God is not a joker, and we should not joke about God. हे भाशेन this is a sin of blasphemy. आनी दानियल प्रवादीक जेन्ना ताणें पळयलें, जेन्ना हो राजा हे भाशेन पातकां कोत्तालो सोबे माजार, कितें घडलें आमी आयकता, रायटींग ऑन द वॉल. एक हात येता, मनशाचो हात येता आनी बरोवंक लागता, मेने मेने तेकेल पारसीम. 3 उतरां. मेने म्हणल्यार तुजे राजवटी, तुजे दीस सोंपलेत, तुजे राजवटीचे दीस मेजलेलेत आसात, तुका तागडेन जोडला, तेकेल तागडेन जोखलेलो आसा. आनी शेकीम पार्सें तुजेंच राज वांटून वेतलें, पार्सींक मेडेस तांकां वांटून वेतलें. आनी तेच राती हो राजा जाणें पातक आदारलेलें ताका जिवेशी मारता. दॅट इज द सॅड स्टोरी, बिटर एंड ऑफ अ king who was very proud. भुरगीं म्हणटात न्हू कांतार, Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall. All the king's soldiers and all the king's men could not put Humpty Dumpty together again. So this is the sin of pride. इतलें वयर. आनी आमचो भाग्यवंत फ्रांसीस इतलो खालतो जालो, सो हंबल. आनी जेन्ना इनास ताका चीट बरयतालो, तो निमाण्यो सोय आसताली न्हू, सिग्नेचर कातरून आपल्या बायबलीन दवरतालो. आनी हे भाशेन ताचो मोग जालो. तो देवानूय आमकां जायते सोयेक दिल्ले आसा. इंटरनेट, वॉट्सॲप, कितें कितें आमी घोडेक शिंपडायता. वायट शिंपडावचे बदलेक बरें शिंपडावया. जें कितें लोकांन वाचून उंच करता, उंच हाडटा, तसले आमी खबऱ्यो वाचूंक जाय आनी शिंपडावंक जाय. तेन्नाच की आमी देवाक मान दिता आमच्या टॅलंटा वरवीं. आनी देवाचें उतर कोणशाक दवरचें न्हय, ताचे वरवीं देव आमकां उलयतलो. जशे परी सुरवातीक आमी पळयलें, एमाउस वेतले दोग शीस तांचे दुकां बरीत आसले. दे वर टॉकिंग ओन्ली ऑफ जिजस. जेजूची खबर करताले आनी भायल्यो गजाल्यो न्हू, जेजूची खबर करताल्यो. तांकां एक धोको बसलेलो, कित्याक जेजूचे पाटलावता ते आनी तांची सपनां आसली सगळीं कबर जाली. दुकां बरी जेरुजालेम सोडून वेताले तेन्ना जेजूच तांच्या सांगाता चलून उतरां वाचून उतरां वरवीं तांकां तांची काळजां लासयता. आनी शेवटाक ते आपयतात, सायबा आमचे सोबें राव. आनी उंड्याचे मोडणे सोमया तेन्ना ते जेजूक ओळखूंक पावता. हीच ग्रेस्काय पवित्र उतराची आनी पवित्र मोडण्याची, उंड्या मोडण्याची आमकां देवान दिल्ली आसा. आनी सगळे सांतभोग आमकां हेंच शिकयता, देवाचो मोग करूंक भियेन आसतना. कित्याक देव संवसार सोंपो पर्यंत आमच्या सांगाता आसतलो म्हूण विस्वास दवरता.
सो त्याच जेजूक आमी उलो मारूया. सांज जाली, सायबा आमचे सवे राव. सगळीं उबी रावया. माग आनी तुमकां मेळटल्यात हे भाशेन देवान आमकां बासावणी दिल्ली आसा. विस्वासान केल्ली मागणी देव आयकता. तर आमची काळजां उक्ती करून आमचे आवडे, आमचे हुस्के, आमचे गरजो देवा मुखार आमी उबारुया. सगळो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी 2 दिसाक आपल्या काळजांनी देवाच्या उतराचो उजो पेटोवंक दिवंक आनी होच अनुभव आपल्या पोजेक वांटूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. जो तुजो कूड प्राण आपल्या हातांनी सांबाळटा आनी जाच्या स्वाधीन ताचे सगळे वायट बरें आसा त्या देवाक तुमी मोहिमा दिवंक न्हय. आमच्या सरकारी, राजकोणीक आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी देव दाखयता ते वाट चलून पोजेची निस्वार्थीपणान सेवा करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. कित्याक उलयतली ती तुमी न्हय, पूण तुमच्या बापाचो आत्मो तुमच्या उदेशी उलयतलो. आमी सगल्यांनी भियेनासतना जेजूची साक्षी दिवंक जेजूचो कॉल अनुभव आमच्या सोरभोवती आशिल्ल्यांक उतरांनी आनी कोन्यांनी परगटूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. वचात आनी सगळ्या राष्ट्रांक म्हज्याशी करात आनी हांव तुमकां दिल्यात तो सगळ्या आज्ञा पाळूंक तांकां शिकयात. जेजूची बरी खबर परगटचे वेव्हार करता त्या खातांचो आनी विकत्यांचो आयज आमी उगडास करता. तांच्या मुनीरपणान उदेशी अदीक लोकांक देवाच्या उतरांचो आनी पवित्र आत्म्याचो अनुभव मेळूंक ह्या वरवीं तांचो वेव्हार फळभरीत जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. मोगाल बापाय सगळी मागणी आमी तुका भेटयता. दयालायन बापा, ह्या मागण्यांक तुजे कान दी आनी हे भाशेन आमच्या काळजांनी पवित्र आत्म्या वरवीं तोच भावार्थाचो उजो पेटोय म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवेन आमेन. Praణváraco jon, honor Baba, Idičej ponos, Rada zata, Tu zos mogal pun, Tove dojta, Maka e kvoda, Ilos mata, Mogal Baba,
म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवबापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सुबेच्या नांवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. आमच्या सर्गीच्या बापा, तुज्या एकल्याच पुतान रोगसाक्षांक न्हयच उतरान बोगोर देख दिवन कोश्टान दोगदां मदें तीर रावूंक शिकयलें. भाग्यवंत आंद्रू आनी सांगाती, तुज्या रोगसाक्षांच्या कोश्ट मरण समरून जेजूच्या मरणाचो योद आमी तुका भोक्तीन समर्पिता. आनी हें मरण आमचे जिणेंत पावो ते परी परगटूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काल जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाचे देवा, सर काली आनी सरताय आमी तुका दिन वाचूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची खुणां जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गीची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे बुनयादीर थीर आनी गोट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दोलबारां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरून सुसूक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वार्ताचो गोट परगटुया. Gesù vero, Gesù ci vuol sana, Gesù proviare
Gesù vero, Gesù żywo cala, Gesù nowianie dolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले जे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत पाडय. पुनर्पणाचो बरवंसो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे स्वागतीत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत धर्मदूता आनी सरकाली तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे कोणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदोनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. देवाच्या मोगान आमची काळजां पेटोय म्हूण आनी ताजी खुशी सदां काळ पालूंक त्याच बापाक उलो मारून आमी कृपा मागुया. सांगाता म्हणून आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेर पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवण जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो वर्षान वत्रेकता. तर आमकां उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. समियाची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दी. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटा ती शैलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, तुजे खातीर म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुम्या खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, तूं तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत
म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. लागल्या ओद्या जेजूची येया सुगोरासोले सुरीतले पिऊन पादोशी जाया लागल्या ओद्या जेजूची येया सुगोरासोले सुरीतले पिऊन पादोशी जाया तुझेशी येता जेजू आमचेशी तू राव जेजू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास तुझेशी येता जेजू आमचेशी तू राव जेजू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास सून लागता जिवीत जेजूची येया बारुबार दिवपी समाधान करपी तो एकलोच आसा जोड लागता जिवीत जेजूची येया बारुबार दिवपी समाधान करपी तो एकलोच आसा तुझेशी येता जेजू आमचेशी तू राव जेजू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास तुझेशी येता जेजू आमचेशी तू राव जेजू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, सर्गीच्या स्वादीक जेवणान तुवें आमकां दादोशी केली. आंद्रे आनी ताचे सांगाती ह्या भाग्यवंताची
देखी प्रमाणे तुज्या पुताचो प्रितिमोग आनी कोश्ट मरण आमच्या काळजांनी कोंचोवन आमचे दिसपटे जिणेंत आमी दाखोवं आनी सर्गीची शांती आमी निरंतरी भोगूंक पावूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून ह्या क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Joy
Jezu, zoj. Zoj Tivon, amco Dev zoj. Zoj Jezu, zoj Jezu, zoj. सारकेल्या सोयमा ताळण्या पातकाचेर झुजलो सोडूनाराच्या बोला भोगतूय पातकाचेर जिखलो Zoj Tivon, amco Dev zoj. Zoj Jezu, zoj Jezu, zoj. Zoj Tivon, amco Dev zoj. Zoj Jezu, Zoj Jezu, zoj. प्रितीच्या बापा तुज्या भक्तान फ्रांसीस शावेरान तुज्या भाग्यवंतान जायत्या लोकांक स्वताच्या उतरान नव्या जल्माक पावयले आनी जिवीत दित्या संस्कारांनी पोसले. त्याच नव्या जल्माक पावलेल्या सगल्यांक तुज्या भुरग्यांचेर तुजी मोगाची दिश्ट घाल. ह्या आमच्या आपोवण्याक आज पर्यान आमी तुजे कृपेन विस्वाशी रावल्या. तशेंच भगवंत फ्रांसीस शावेराचे विनवणेन आमची काळजां दिसान दीस अदीक प्रिती मोगान लासोशी कर आनी आमकां मरो पर्यान आमच्या आपोवण्याक विस्वाशी रावूंक करपा दी. ह्या आमी मागता त्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवेन. Amen. San Francis Xaviera, voda cura, radis amcia moga, lasteria, bezauga saiba, bezargoicia, zamalun soraka, gobatucha, bezauga saiba, bezargoicia, zamalun soraka, gobatucha, beporva kuru, sosaraci, devaci tuve, Isakli, aviso
agri, avi soves